सुधारीत टीसीपीचो कायदो रद्द करचो म्हण आरजीपीची मागणी। ताका लागून आरजीन शुक्रारा टीसीपी कार्यालया भायर शांततायेन निदर्शनां केली। मुखेल नगर नियोजका बरोबर मनोज परब आनी विरेश बोरकारान चर्चा केली। ह्या वेळार रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी कांय नागरिकांनी नगर नियोजन दुरुस्ती मसुद्या आड आपल्यो हरकती दाखल केल्यो। आरडेक्स्को खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। विरेश आमच्या पिळगेक फुडल्या 20 वर्सांक आमच्या गोंयकारांक लागून तुम्ही कितली जमीन दवरल्या राखून घरां बांदपाक तेंच्याकडे आन्सर ना। आमी जेन्ना तांकां विचारले की तुमच्या कडेन एनवायरमेंटल डॅमेज कितें जातलो, डेमोग्राफीक कितें चेंज जातलो त्याचो रिपोर्ट आसा, तेच्या कडेन आन्सर ना। आमी जेन्ना ताका विचारले की लोकल लँग्वेजीन कित्याक हे पब्लीश सांगना आनी लोकां मेरेन कित्याक पावोंक ना, जाल्यार तो सांगता की आमी आतां सरकाराक बरयला खंय, आतां बरयला। 1987 कायदो जाला आनी हो डिपार्टमेंट आतां बरयता। म्हणजे इमेजीन कितलो न्हिदलेलो मनीस आहा तो। आता सेकंड आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल तांकां आमी सांगली की तुमी आयज जेन्ना टीसीपी क्लियरन्स व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगेक दितात, तुमी व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगेक गांवांत हाडपाक दितात, जाल्यार तितून तुमी गांवांतले जे लोक आसा तांकां उदक येता काय ना, तांकां रस्ते सारके आसा काय ना, तांकां लायट सारकी येता काय ना, तेंचे गार्बेज ट्रीट जाता काय ना, हे सगळे तुमी एस्पेक्ट जे आसा पळय ते तुमी कन्सिडर करता काय ना, जाल्यार तो ना म्हणटा, तो डायरेक्ट ना म्हणटा। तेका मागीर आमी विचारले की एक जर प्रोजेक्ट येयलो, तो प्रोजेक्ट जर येयलो आनी भितर जर डेमोग्राफीक चेंज जाले, भितर जर वोटर जाले आनी कितें जालें आनी गांवांतल्या लोकांक जर उदक ना, कोण रिस्पॉन्सिबल, तो सांगता लोकल बॉडी म्हणून। जर कितें इल्लीगल येयलें जाल्यार तो सांगता इल्लीगल जर कितें येयलें आनी इल्लीगल जर ते फुडें पावता आनी इल्लीगल जर जाता जाल्यार तो सांगता लोकांनी तांकां येवन सांगचें, डिपार्टमेंट मागीर एक्शन घेतली। हेचो मिनींग की लोकांनी आपले जीव फोंडान घालून, त्रासान घालून, धोकान घालून आमी थंय वचून कंप्लेंट करपाची, वायटपणां आमी घेवपाची आनी हे थंय पगार खावन सुशेगाद बसतले, फ्लायींग स्पॉट टायमार धाडपाचें ना आनी कांय ना। आमी तांकां मागीर विचारले की हो जो प्लॅन केला हो ऑन वॉट बेजीस केला, जाल्यार तो सांगता फक्त प्लॅन आसा म्हणून, अजून तो फायनल जावंक ना। ताका विचारलें तुका स्वप्न पडलें कोणाक तुमच्या ऑफिसरांक आनी तुमी तो ड्राफ्ट केला आनी केला, जाल्यार तेच्या कडेन आन्सर ना। हेंची खंय ना खंय सेटिंग आसा, ते सेटिंगाक लागून हेंच्यानी ऑलरेडी परमिशन घातलेलें आसा आनी ते फोर्टनायटली मिटिंगेच्या एजेंडान पावल्ले आसा। तशेंच व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट पावल्ले आसा। ताका जेन्ना आमी विचारले तुका खबर आसा आमच्या विलेजीन कितले उदकाची स्कॅरसिटी आसा ती, तो म्हणटा ना ते PWD पळोवपाचें। सो PWD पळोवपाचें आनी टीसीपी डिपार्टमेंट क्लियरन्स दिवपाचें, मागीर म्हणटा PWD तेंच्यांनी क्लियरन्स दिला, आमकां तांकां लायसन्स दिवचें पडटा, आमकां PWD NOC दिवची पडटा, पावर डिपार्टमेंट सेम सांगता तांकां आमकां NOC दिवची पडटा म्हणून, पंचायती सेम सांगता तांकां आमकां NOC दिवची पडटा म्हणून, कारण टीसीपी डिपार्टमेंटान दिला। बट जेन्ना सगळे टेक्निकल क्लियरन्स सगळे टीसीपी दिता तेन्ना सगळे ब्लेम घालता मागीर सकयल्ले हेंचेर, बाकीचे डिपार्टमेंटाचेर घालता। तुमी पयलूच कित्याक तेंचे कडल्यान सजेशन्स घेयना, पयलूच तुमी कित्याक विचारना की बाबा हांगा सारकें उदक आसा, हांगा सारकी लायट आसा काय हांगा सारको रस्तो आसा, हे केन्नाच कन्सर्न करिना आनी डायरेक्ट हाडून टोकता। अशें आयज कितलेशे पंचायतीन अशेंच चालू आसा, हे घालीत आसा एजंडान येत आसा, पास जायत आसा, प्रोजेक्ट येत आसा, मागीर जेन्ना कन्स्ट्रक्शन चालू जाता तेन्ना लोक वयता, लोक ऑब्जेक्शन करता आनी तेन्ना कळटा, तेन्ना सिग्नेचर कॅम्पेन करता, सगळें जाता आनी मागीर कितें जाता, मागीर हे म्हणटा आमी कांय करूं शकना, मागीर म्हणटा तुमी कोर्टान वचा। ताका तेवूय विचारलें की कॉमन मनीस जो कॉमन गोंयकार आसा ताका सदांच कित्याक कोर्टान वचचें पडटा, सदांच कित्याक ऑब्जेक्शन करचें पडटा, जेन्ना आमी हांकां पयशे पे करता, आमचो पगार खाता, हे आमचे टॅक्स पेयराचो पगार खाता, आमी कित्याक परत परत कोर्टान वयचें? म्हटल्यार आमचे बेजीक एक्टिविटीज म्हटल्यार बेजीक आमकां उदक जावं लायट जाय जावं रस्तो जाय, हेका लागून आमकां कोर्टान वयचें पडलें परत परत।